येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. नगरपालिकांनी हाडटले डबल एंट्री सिस्टम निश्चित केला गोंय सरकारान. सीए बरोबरचे मिटिंगे उपरांत फायल फुडें गेल्ल्याचे सांगले माविनान. आता हायवेचेर भोंवपाक लागल्यात गोरवां. अपघातांच्यो कागाळी केल्यो तरीकय पालिका पंचायतींचे कानार केस. लोक विचारतात भटक्या गोरवांचो प्रस्न सोडयतलो तरी कोण. मुतपाक सुवात ना म्हणून प्लास्टिकाच्या जगतच मुत्ता लिंबू सोडावालो. मामोळे भायलो व्हिडिओ जालो व्हायरल. पळयात व्हिडिओ आणि थरायात चिंतेची काय चिंतनाची गजाल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पंचायती बॅलन्स शीट्स पाळिनात, पूण आतां सरकारान 13 पालिकांक डबल एंट्री सिस्टम पाळपाची सुचोवणी दिल्या. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या वांगड्यांनी शुक्रारा पंचायत मंत्री माविन गुदिनोची भेट घेतली आणि डबल एंट्री सिस्टमाचे बाबतींतल्यो सुचोवण्यो दिल्यो. केंद्र सरकारान हे पद्दतीक हाची आदींच परवानगी दिल्या. पंचायतींनी ही पद्दत आपणाव येता, सीए प्रदीप काकोडकारान सांगलें. तशें जालें जाल्यार पंचायतींक हिशोब दवरप सोंपें जातलें आनी थळाव्यो संस्था बँको आनी वित्तीय संस्था कडल्यान फंड वा पयशे उदारेन घेवपाक शकतात. सध्या पंचायती अशा प्रणालींचें अनुसरण करतात, जाका लागून तांकां हिशोब दवरपाक मेळना. ही प्रणाली 2008 मेरेन चालीक लागपाक जाय आशिल्ली. फिजिकली आतां आमचे जेन्ना आमी अकाउंटींग करता आमचे एक बॅलन्स शीट म्हूण आसता. तातूंत आमकां कितें कळटा की आमचे एसेट कितले आसात आनी आमी लायबिलिटी कितली आसा, आमचे म्हळ्यार आमी देणी कितली आहा लोकांक. आज पंचायती कडेन ही सिस्टम ना. पंचायत पयशे आयले की आपली म्हणटा आनी पयशे गेले की खर्च म्हणटा. सो आमी तांकां सांगता की जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑलरेडी मानून घेतल्या डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटींग ती तुमी फॉलो करा. तातूंतल्यान आमकां कितलो हावस टॅक्स कलेक्ट करपाचो, कोण कोणाक खंयचे हावस टॅक्स कलेक्ट करपाचो तो आमचे कडेन लिस्ट आसतले. आमी खुबशे डेव्हलपमेंट करता गांवा भितर, पूण ते एसेट त्याचे डिटेल्स आमचे कडेन सारक्यो आसना, ते बॅलन्स शीटां येनात. ताका लागून आमचे ताचो एसेटाचेर कंट्रोल कमी जाता. ती तुमी फॉलो करा. तातूंतल्यान एक बरो कंट्रोल तुमच्या एसेटाचेर आनी तुमची देणी घेणी आसा ताचेर मेळटलो आनी पंचायतीचो विकास जातलो. बॅलन्स शीट आज ना म्हणटकीर खंयच्याच बँकेक गेल्यार तांकां लोन मेळपाना. ते म्हणटा पयलीं म्हणटा ते बॅलन्स शीट हाड, तांचे कडेन कांयच ना. आपल्याला एसेट कितले, तांकां लायबिलिटी कितल्यो ह्यो त्या पंचायतीक खबर ना. सो नाल्यार तांचे कडेन स्टेटमेंट ना, ऑडिट जाल्लो आसा, ताका एसेट लायबिलिटी दिसतात. सो फाल्यां जर ताणें तो स्टेटमेंट तयार केलो, बॅलन्स शीट तयार केली जाल्यार पंचायत आपल्याला स्वताचो ग्रांट रिसीव करून परत बँके कडेन वचून लोन घेवन तो पयसो वेवस्थीत तरेन खर्च करून गांवचो विकास होवंक शकता. चड केला. सो जेन्ना पंचायत परिपक्व जातली, अकाउंटींग सिस्टम बरी जातली, सगळे एसेट लायबिलिटी तांची दिश्टी पडटल्यो, तेन्ना भायल्यो ज्यो इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड्स आसात ते तांकां ग्रांट दितले. तातूंतल्यान लोन्स जे बँकांतल्यान लोन मेळटले आनी तातूंतल्यान पंचायतीचो आनी गांवचो विकास सादपाक तांकां मदत जातली. हे संकल्पनेक पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन येवकार दिला. हे बाबतींतली फायल फुडें धाडिल्ल्याचें तांणी सांगलें. It was very much on the table. I also took an opportunity that to inform them that I have already moved the file where there should be a double entry, proper auditing should be there in every panchayat. Ultimately, when we call them local self-governing bodies, they should also learn in the long run to stand on their own feet. So that is what the Institute of Chartered Accountants Western Region has promised. They said that we will see that this ultimately happens all over India. That's already the practice being followed. Even in Maharashtra, all the panchayats have started to follow that. Only we are lagging behind. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान अमर चावरिया. गोंयच्या रस्त्यांचेर बिनधास्त भोंवपी गोरवां हो खऱ्यांनीच चिंतेचो विशय जावन रावला. ह्या गोरवांची जबाबदारी घेवप तरी कोणें? पंचायतींनी, पालिकांनी, पुलिशेन की सरकारान? कोणें? ह्या गोरवांक धनीच ना काय कितें? आनी तांकां लागून अपघात जावन लोकांनी मोडून घेत रावप, जीव वगडायत रावप हो प्रस्न सगळे कडल्यान फुडें येवपाक लागला. बाळी चिंचणीचो हो हायवे रस्तो खरें म्हटल्यार मनशां खातीर, वाहनां चलोवप्यां खातीर. ताच्या बदल्यांत लोक रोड टॅक्स फारीक करता आनी ते उपरांत बरे तरेन बिनधास्त प्रवास करपाक मेळचो अशी अपेक्षा दवरतात. गांवांनी गोरवां पांचवेक पुजल्यात. रातची दिसाची थपकल मारून आसतात, पूण आतां हायवेंचेर लेगीत गोरवां हक्क दाखोवपाक लागल्यात. रस्ते आड येतात तेन्ना कोण उलयना. एखाद्रें गोरू मेलें जाल्यार मात लुकसाण भरपायेचो दावो करपाक खूब जाण फुडें येतात.
गोरवांक लागून जाल्ल्या अपघाताचो अणभव घेतिल्ल्या रामनाथ पैचें दुख्खय आमी मातशें जाणा जावन घेवया. आमकां कसरत करून गाडी काडपा पडटा. हाजे पयलीं अशेंच इन्सिडेंट जाल्लो की गाडी मारून हांव पडिल्लो आहा. आतां हातूंत हे घेवप कॅश घेवप कोणें. आतां आमची रोड टॅक्स घेता सगळी करतात पूण रस्ते पळयल्यार रस्त्यार सगळी गोरू वतात, रस्ते आपण आहा सगळी चालू आहा आनी ही सदांच पळय सदांच रातची कितें रातची कांय दिसता पडना. रातची समज जर कोणी वता जाल्यार एक्सिडेंट जावन मरपाचें आनी कितलेय बरी एक्सिडेंट जाल्ले आहा पूण आनी दखल कोणूय येना. ही हायवे वयल्यान पडटा म्युन्सिपालिटीन करपा जाय म्युन्सिपालिटीन करपा जाय हाजेर लक्ष कोण घालना. आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात जी गोरवां आसात ही कशी रस्त्यार येवन आसा ती. ही गोरवां खूब जाणां डॅमेज करतात. आतां तुमकां एकट्यान सांगले कडेन आसा की जो विक्टीम आसा हेजोच गोरवां आपटोन पडलो खंय तरी ही जी गोरवां आसात ह्या गोरवां खातीर जो मनीस आसा तो डिसेबल जाता, ह्या संवसारान ना जाता. पूण खंय तरी ह्या रोडाचेर ही जी गोरू बसतात हांकां खंय तरी स्थानीक म्युन्सिपालिटीन या पंचायतीन हेजेर खंय तरी उपाय काडूंक जाय. ना जाल्यार ही अशीच लोकांची जीव घेतले. कित्याक ही हायवे आसले कारणान चिंचणीम साकून बाळ्ळी म्हणल्यार ही सगळी गोरवां ही रस्त्यारूच उरतात. हेंचो ओनर म्हूण तो सद्या खंयच दिश्टी पडना. कित्याक ही जेन्ना गोरवां एक्सिडेंट जातात, जेन्ना ट्रक हांकां मारता तेन्ना ही इंजर्ड जातात, त्या टायमार आनी मरतात. त्या टायमार हेची खंय तरी ओनर आसा ते सोदीत येतात आनी म्हणटा की ही गोरवां आपल्याली आनी तेंचे कडेन पयशे मागतात. ही खंय तरी बंद जावपा जाय. हे जे कोण आसात जे पयशे मागतात गोरू आपल्या म्हणून हेंचेर खंय तरी इन्क्वायरी जावन हेंचेर केस फायल जावपा जाय. ना जाल्यार हांगा जो मनीस डिसेबल जाता त्याच मनशाच्या फॅमिलीक आनी ताका खबर उरता की किती त्रास जाता म्हूण ते. कित्याक हे हायवे जाल्ले कारणान हांगा खुबशे एक्सिडेंट जातात. जे चड एक्सिडेंट जाता ते अशें करून ह्या गोरवां खातीर खंय तरी ह्या गोरवांचेर सरकारान तरी उपाय काडचो. गोवा 367 खातीर हायवे साकून रमेश नायक रावत. एक व्हिडिओ व्हायरल जाला. नेचर्स कॉल म्हटल्यार मूत आडोवप म्हटल्यार सैमाच्या विरुद्ध. पूण पोट भरपाच्या वेळार पोट रिते करपाची पाळी आयलीच जाल्यार एमर्जन्सीच्या वेळार मनीस खंयच्याय थराक वयता. पळयात हो लिंबू सोडावालो कसली ट्रिक करता तो. भलायकी खातीर डेंजरस म्हणत बांबोळेचे गाडे मोडून उडयले पूण कांय गाडे परत उबे रावले. शेवटी पोट म्हत्वाचें. पोटाची खवली भरपा खातीर काम सगळ्यांकच करचें पडटा. हो पळयात हो लिंबू सोडा विकून पोट भरप्याचो ल्हानसो गाडो बांबोळी गोमेकोच्या दारांत थाटला. पूण नेचर्स कॉलचे इमर्जन्सी वेळार तो कितें करता बारीक साणेन पळयात व्हायरल जाल्लो हो व्हिडिओ. चिंताच न्हय हाचेर चिंतनय गरजेचें. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आम आदमी पक्षाचे सरकार आयले जाल्यार गोंयकारांक बरें शिक्षण, दर्जेदार भलायकी सेवा तशेंच दिल्लीकारा प्रमाण लायट आनी हेर सेवाय मेळटल्यो. भ्रश्ट नेत्यांच्या बोल्सांनी वचपी पयसो आमी हांगासर वापरतले. दिल्लीचो समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतमान सांगले. आम आदमी पार्टीन बिरेस्तारा भंडारी समाजाचो फुडारी उपेंद्र गांवकाराक पक्षांत येवकार दिलो. उपरांत गौतमान आम आदमी पक्षाचे दिल्लीतल्या सरकाराच्या कामाविशीं माहिती दिली. और जिसने वास्तव में जो आम आदमी के ज़रूरी मुद्दे होते हैं, किसी भी गरीब से गरीब के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पे मिलना चाहिए, सरकारी खर्चे पे क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिलना चाहिए. तो ये जो शुरुआत हुई है और सस्ती बिजली, सस्ता पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसने दिल्ली के अंदर लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है. और जो करप्शन है, करप्शन पे दिल्ली में लगाम लगा दी है. करप्शन से जो पैसा बच रहा है, करप्शन को ख़त्म करने से जो पैसा दिल्ली के अंदर बच रहा है, उसी पैसे से लोगों को मुफ्त में दवाइयाँ मिल रही हैं, सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, सारे इलाज फ्री हो रहे हैं. उसी से लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री है, 200 से ऊपर 400 यूनिट तक हाफ है. तो ये जो बदलाव की राजनीति दिल्ली से शुरू हुई है, उस गुड गवर्नेंस को के उस दिल्ली के मॉडल को, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के काम करने के उस मॉडल को आज पूरे देश को ज़रूरत है. और मैं समझता हूँ कई राज्यों में बड़ी मात्रा में लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित होकर जुड़ रहे हैं. उसी कड़ी में पिछले दिनों महादेव जी जुड़े और आज उपेंद्र जी यहाँ जुड़े हैं. तो मुझे लगता है गोवा की जनता भी
आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है, उसकी नीतियों को पसंद कर रही है, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मॉडल को, जो काम का मॉडल है, उसको पसंद कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आने से, आप सबके सहयोग से हम गोवा में इस बार निश्चित तौर पर परिवर्तन करने में कामयाब होंगे। और जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी हैं, उसी तरह की योजनाएं, उसी तरह की आम जनता के लाभ की योजनाएं यहाँ गोवा में भी हम लोग लागू कर पाएंगे और गोवा के लोगों को निश्चित तौर पर फायदा होगा। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेचो नियाळ घेतलो। मोहिमेंतले चडशे प्रकल्प आनी अर्थसंकल्पांतल्यो सगळ्यो घोशणा 19 डिसेंबरा मेरेन पुराय करपाचो निश्चय ताणें उक्तायलो। सरकारी खात्यांनी चलिल्ल्या कामांचो नियाळ घेवपा खातीर ही बसका आपयल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। विधानसभा वेंचणूक दोळ्यामुखार दवरून गरजेचे तयारेचेर लक्ष केंद्रीत करपाचेरूय चर्चा जाली। तशेंच राजकीय पक्षांचो प्रचार आनी वेंचणूक आयोगाचे तयारे विशीं बसकेंत चर्चा जाली। आमकां बिफोर 19 डिसेंबर खंयचे प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय, खंयचो प्रोग्राम फुडें व्हरपाक जाय, कितले फास्ट ट्रॅक करपाक जाय, ताच्या खातीरची रुटीन मिटींग आशिल्ली। आनी त्या निमित्तान स्वयंपूर्ण गोंयच्या प्रोग्रामाचो रिव्यू घेवप, गोवा प्रगतीचो रिव्यू घेवप, हाज्या खातीर रुटीनली, त्याच बरोबर म्हज्या बजेट स्पिचींतल्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो फास्ट ट्रॅक करपाक जाय, ताच्या खातीर सुरू आशिल्लें टार्गेट दवरला पळय आनी खंयचें काम जें आसा हें बेगिनात बेगीन कंप्लीट करपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया। दिवचलच्या सप्तकी बाजाराक पालिकेन अजून परवानगी दिवंक ना, तरी लेगीत भाजी आनी फळां विकप्यां मदीं जाल्लो वाद पालिका मुख्याधिकाऱ्या म्हऱ्यान पावलो। कारण असले परवानगे बगर वेवसाय करपाचो यत्न विशय हाताळपाचे मुख्याधिकाऱ्यान विक्रेत्यांक उतर दिला। खरें म्हटल्यार हो वाद सुरू जालो तो बुधवारच्या बाजारा खातीर। कोविडाक लागून पालिकेन सप्तकी बाजार बंद दवरला, तरी कांय फळां आनी भाजी विक्रेत्यांनी बाजारात बुधवारा माल विकपाक सुरवात केली। बाजारा भायर कांय जाण बसल्यात, ताका लागून भितरले खुबळे आनी सुरू जालो थळावे आनी भायले असो वाद। खरें म्हटल्यार पालिका निरीक्षकान मुळात माल विकपाक सगळ्यांकच मनाय केल्ली, पूण थळावी बायलां हो वाद घेवन पालिका मुख्याधिकाऱ्या म्हऱ्यांत पावली। पळयात तांचे गाराणे। आम्ही काल एक हे झालं थंय मॅडमीचो हल्लो करूंक लागलो, ते हेजेर हे करूंक लागलो, म्हणून आमी आयज म्हटलें शिव कडेन या आनी सबंद रस्त्यार लोक बसता तांकां मार्केटान हाड अशें म्हणून सांगपाक आमी येयल्ले आयज। आमी तेन्ना तेंच्यांनी एक्शन घेवचें घरात दूर। तुमकां कितें त्रास जाता? आमकां त्रास जाला, आमकां वयर गिरायक येयना अजिबात येना, सभापती लोक बसता आनी आमकां गिरायक येयना कांय। गाडी हाडून येपार लायता आनी आमकां कोण हेवटेन पळयना, आमी येपार घेवन घेवन भायर उडयता आनी भायले येता ते दादागिरी करता। ते आमकां तुमी कोण अशें म्हणटा, काल मॅडमीच्या आंगार गेले, तेजे हेज्या आंगार गेले, तुमी कोण इजरोवपाक काय म्हणटा, आमकां काय करूंक शकना तुमी म्हणटा। आयज तर आमी तांकां चान्स दिलो जाल्यार गोंयकार आमी कित्याक उपेग? गोंयकार काय उपेग ना। गाडयो घेवन आनी आमकां त्यो पळय एक आमी कितें केळी आमची घेतली जाल्यार कोण ते व्हरोंक ना, सवाय घालता आनी आमकां म्हारग घालता। तेन्ना तेंच्यो गाडयो रस्त्यार कोणाचेच लावंक घेवनाका। अशें तुमी सांगला आतां वयर तेंच्यांनी कितें सांगलां तुमकां? बाजार भरला हे कळटकच पालिका निरीक्षकान कारवाईक सुरवात केली, पूण भाजी विक्रेत्यांनी पालिकेच्या निरीक्षकाबरोबर हुजत घालपाक सुरवात केली। थळाव्या विक्रेत्यांचे म्हणणे भायल्या भाजीवाल्यांनी खंय दादागिरी केली, ते विशीं तांणी मुख्याधिकाऱ्या कडेन कागाळी केली। मुख्याधिकारी कबीर शिरगांवकारान कितें जाप दिली पळयात। आयज वेंडर्स जे आहा ते येयलेले मेळपाक आनी तेंचे थोडे ग्रीवियन्सीस आसलेले। विकली मार्केट जो आहा पळय तो आजून अलाव केल्लो ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हॅज नॉट अलावड विकली मार्केट। सो काल विकली मार्केटाक खुबशे वेंडर्स येयलेले, अदर स्टेट्स कर्नाटकासून खुबशे येयलेले आनी आमी एक ड्रायव केलेली की वी शूड नॉट बी अलाविंग एनी वेंडिंग एक्टिविटीज ऑन द विकली मार्केट डे। So that issue discussed जाल्लो, we have given directions to the MIs to ensure that no weekly market is operational. आणि vendorsanचे कितें issues आहा पळय with regards to भायले कोण येता त्रास जाता, I have asked the MI to address those issues. म्हाका आतां काल सांजचे कळ्ळा की that MI कडेन कितें altercation जाल्लेलें म्हणून, so I have asked the MI to give a written complaint in this regard. We will take necessary action.
ह्यान फुडें जर इन्सिडंट जाले जाल्यार नो असले जर MIs आर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स इन द मार्केट मार्केटीचे फंक्शनिंग बीन कितें सारकें बरे भशेन चलपाचें काम MIचें आसता. So if the vendors or for that matter anyone in the market is creating a ruckus or having fights with the MI, that would be dealt with seriously. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अस्ताव्यस्त केबलांक लागून पणजे सगळो गोंधळ जाला. आता पणजे महापालिकेन ह्या केबल्सा पासून सुटका करून घेवपा खातीर ते उणे केल्यात. हे केबल्स काडपाक CCP आता केबल घालतल्यांक ठरावीक काळाची मुजत दितली. तांणी तशें केलें ना जाल्यार CCP हे केबल काडून उडयतली आनी कसलेच लुकसाणेक जबाबदार आसची ना अशें आयुक्त आग्नेलो फर्नांडीसान सांगलें. आयुक्तान सांगलें CCPन पुराय पणजेची तपासणी केली. अभ्यासात तांकां दिसून आयलें की शारांतले 90% केबलवाले वादग्रस्त आसात. कांय केबल झाडांचेर आनी खांब्याचेर हुमकळटा जाल्यार कांय फुटपाथ आनी कुशीक हुमकळटना दिश्टी पडटात. प्रवाशांक हे केबल आडमेळी तयार करतात. बहुतेक केबल धन्यांनी CCP कडल्यान परवानगी घेतिल्ली ना. ह्या संदर्भातली अधिसूचना बेगीनच काडटले आनी केबल धन्यांक मुजतीचो वेळ कळीत करतले. That is attracting people to throw garbage, which is very difficult for our staff to clean. Besides, people are spitting there, urinating in it, bottles, all kinds of plastic waste are there, and it is very time consuming to clean it. Besides, this is an eyesore. We found out that most of the cables have not taken any permission from any authority, whether it is municipality or whether it is from information or from wherever. No permission approval has been taken. We tried to contact some of them, but they also said the same thing, that they don't know permission, and they thought that no permission was required. So now, since we had given them time verbally to get it removed and clear the city, make it look better, back to normal, they taken their time. So since they have not moved, they have not taken any action, we decided to take action, and we issued a notification giving them time. If they fail to remove within a particular time, the CCP will remove, and we shall not be responsible for any loss or damage. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. फुडले कांय दीस गोंयांत कमी अधिक प्रमाणात पावस पडूये. चडांत चड तापमान 30 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. हो वेग वराक 60 किलोमिटरां मेरेन वाडपाक शकता. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हू, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जातनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.